Sergi undo Jezundillo Amkaslo pavonaslo Sergi undo Jezundillo Amkaslo pavonaslo आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो ये जेजू वेगी तू ये जेजू वेगी तू ये आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता ये जेजू वेगी तू ये जेजू वेगी तू ये आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता हे जेजू आत्मो तुका घेवूंक रावता सर्गीचो उंडो तूं आमचे पासत मनीस जावन संवसारान देंवलेलो आमचो सडवंडार आमचो राय तुझ्या पवित्र रक्तान तूं आमकां विकोवणी दिताय तुझ्या पवित्र रक्तान तूं आमकां धुवून काडटाय जेजू खरो जीव दिव आमचो सडवंडार भोव पवित्र संस्कारान सर्गीच्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जाला सगलो नमस्कार सगलो पोरनिपाट तुकाच पावो You deserve all our praises and worship. You are my God. ह्या भोव पवित्र संस्कारान काळजाचे खोलायेंतल्यान सगळे खालतीकायेन आनी विस्वासान दुनिया ही सकाळी तुझ्या पांयाशी येवन तुका पोरनिपाट नमस्कार करता हे सकाळी तुका पोरनिपाट नमस्कार करूंक ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका भेटूंक
म्हाका दिल्लो सयेग मानून घेवन सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सोकतेन म्हजी मान खोल बागावन तुका दुनिया नमस्कार आनी पोरणी पाठ करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. तुझ्या पांयाशी येवन दुनिया म्हजी सकाळची भेट तुका करता. ह्या आख्या दिसाक म्हजें अर्पण दुनिया तुका हे सकाळी करता. हो दीस तुवें म्हाका दिलाय सोबीत सुंदर, देखून तुका आर्गां दिता, दिनवासता. ह्या दिसाचो म्हजो आख्खो कारभार तुज्या हातान घालता आसतना, ह्या दिसाची म्हजी चिंतनां, म्हजे आवंडे, ह्या आख्ख्या दिसाची म्हजी उतरां, म्हज्यो कोरन्यो, ह्या आख्ख्या दिसाक म्हज्यो मांडण्यो, म्हजें जैत, म्हजी हार, म्हजें सूख, म्हजें दूख, म्हजें कोश्ट, म्हजो वावर तुका दुनिया हांव भेटयता. ह्या नव्या दिसाक भेटयता तुका ह्या दिसाची देणी. ह्या नव्या दिसाक जितलीं जाणां म्हाका भेटतलीं त्या मनशांक तुका भेटयता. ह्या नव्या दिसाक म्हजे मुखार येतली म्हजी पिडा, म्हजे मुखार येतली म्हजी भलायकी तुका दुनिया भेटयता. ह्या नव्या दिसाक जी नवी चिंतनां, नव्यो मांडण्यो, नवें धाडस, नवी करेज तुज्या हातान समर्पिता दुनिया. तुजेर नदरूच घालून, तुजे वांगडा हो वेळ सारून जिविताचे झरीक हांव पावता. तूं म्हजो सुमी, तूं म्हजो देव, तूं म्हाका बऱ्या चोरवाक व्हरताय, तूं म्हाका नवी घटाय दिताय, तूं म्हजी भिरांत पयस करताय, तूं म्हज्या जिविताच्या काळोखान उजवाड जाताय. तू हे स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली,
वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। पवित्र उंड्यान तुझे मुखार असलेल्या तुझ्या सोम्याक, तुझ्या देवाक, तुझ्या सोडभंडाराक पळे भोग. फील हिम.
तो आसा तुजे मुखार, तो आसा तुजे फाटल्यान. तुजो देव आसा तुजे वयर, तुज्या खाला. तो तुजो सोडगुंडार आसा तुज्या भितर, तुजे भायर. ताका मोहिमा दी, आर्गां दी, वाखाणणी कर ताची. ताका तुजी मागणी उबार, तुजो ताळो ताचे मुखार गाजूं दी. आपले परजेच्या दिनवासणेचेर सर्वेस्परा देवाची महिमा गाजता. तुज्या उतरांनी बोळ घेवन ताचीच घोटाय घेवन तुजी उतरां ताचेशी पावूं दी. तुमची मागणी ह्या वेळार उबारूयात. आर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर. सकाळी न्ही फुडें तुवें म्हाका जागो केलो. वाव करून तूं म्हाका आदार आनी घोटाय दिताय. हो आनी एक म्हयनो तुवें म्हाका फावो केलाय. हे देण्याक आसा. तूं म्हज्या सांगाताक राव. भायर भितर सत्ताना म्हजें जिवीत तुज्या हातीन घालून फाटल्यान फुडल्यान उजव्यान दाव्यान तूं म्हज्या सांगाताक रावचें. सगळ्या म्हज्या वावराची देण्यानी आशिर्वाद घालून. आठली आनी सांबाळली आयज पर्यंत आमकां बेसावांनी बोडली. देखून तुका आर्गां आयज ह्या वेळार सोन्या जेजू, काळोखी रातींतलो उजवाडीक दीस तुवें म्हाका फावो केलो. हांव तुका आर्गां दिता. तुज्या पांयां सुरशी घेवन हे बुजवणेन फावो तो आमकां आदार दितल्या आमच्या याज्ञीक भावांक तांचे पासत तुका हांव वाखाणटा. म्हयनोचो वेळ तुजे सांगाता सारून हाजीर आसलेल्या भावा भयणां पासत तुका आर्गां दिता. सगळ्या वेळार तूंच आमचो उजवाडीक देव म्हूण सत मांडून आनी तूंच आमच्या सांगाता न्हूच देव मंदिरांत पूण सगळ्या वेळार आमच्या सांगाता तुका घेवन भोंवून आमच्यो गरजो दुखी पोटी तुजे कांय आनी तुका उक्त्यो करून आमची मनां तूं उजवाडतलो म्हूण हांव तुका बीन वाचतां जेजू.
सगळे आमच्या तरणाट्याक तुज्या पांयाशी हाडटात जेजू. दिशाभूल केल्ली आसा. तांकां तुजे गोठायेन म्हूण जेजू. बरें तेच करून जेजू आमच्या तरणाटे जायतीं आमची बाबा पळयला आवडलेलीं आसात. तांकां ह्या वायटांतल्यान निवार जेजू. बऱ्या रस्त्यार तूं तांकां हाड. आपली फामिलीची उदारगत करून तूं तांकां फाटल्यान दवर. आज करीत भाशेन हांव तुजे की थोड्याच तेंपान आपली परिक्षा दितली. ताचे बरी शिक्षा करून तांकां पवित्र आत्मो कोर आनी भाशेन ताणें आदार दी. आनीकूय आमची जायती मागणी आसा. सगली आमची मागणी आमच्या काळजाचे खोलायेंतली देव पळयता. तुजें काळीज ताका उक्तें कर. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटयल्लो. जेजूच्या काळजान तुजें काळीज ओतय. जेजूच्या काळजांतलीं सगलीं बरेपणां, ताची गोठाय, ताचें धाडोस, ताचो मोग, ताचे चुरचुरे, ताची पेकोवणी दितली शक्ती तुज्या काळजान घे. वाक्को दिसभर ताचेच कृपेन, ताच्याच मोगान आमी सारतल्यो. जें कितें आमकां आडकोड जाता ताच्या मोगान जिवंक, जें कितें ताच्या मुल्यांचेर आड वेता, जें कितें क्रिस्ती शेगुणाचेर आड वेता तें हांव पयस करतलो. म्हजी आशा, म्हजींच मिजाज, म्हजेंच खरें म्हणपाचें धोरण, वो म्हाका कित्याक पडलां म्हणपाचें धोरण आयज हांव पयस करतलो. जेजूच्या काळजान हांव गोठाय घेतलो. जेजूच्या काळजांतलो मोग घेवन हांव चलतलो. ह्या पासत कोणाक भियोवचो ना, कित्याकूच भियोवचो ना, आंग काडचो ना, स्वता पासत उबो रावूंक फाटीं सरचो ना. व्हडांतली व्हड मिलाग्र आतां ह्या आल्ताराचेर जावपाक वेता. एका याज्ञिकाच्या हातांतल्यान सादो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलपाचो आसा. खरो जिवो देव आमचे पासत ह्या आल्ताराचेर आजीर जावचो आसा. दुनिया म्हाका पुरतो कर, दुनिया म्हाका तयार कर ह्या येद्या व्हड मिलाग्रींत वांटो घेवंक, हे मिलाग्रीशी लागीं तेंकून रावूंक, अणभवूंक ही मिलाग्र जेजूच्या आसण्याची, जेजूच्या येण्याची. कोर आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें. जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें.
जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जेसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान सुइराग द्वेषोल्ठा तुयानी प्रीती गोपू मान करतात तुय आमी माफी करू जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जुई जोगणी पेटा तुय आमी शांती हाडू जुई चूक फूट वस्तात तुय आमी दिसोत शिपडा जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान Minuto त्रयोदशी आस्तान मीस येवचे आदी आमी भावार्थाचे यात्रे खातीर मागणी आसा ते मिसाचे सुरवातेक आमी करतले. ताणें आमची पातकां पासत खुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून पिराचीत काळ फुडें वता. हे यात्रेंत भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोनी जावं आनी आमच्या सौम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळून ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सौम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. गायन घेऊया A21 पेज नंबर 10. A21. नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा
सोगीत गाया नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वांगडा शेकांचे प्रितुमे वोय देवाक सोगीतां गाया परमेश्वराच्या मानां गीतां गाया नागोडात वयर काडाक नांव देवाचे पुरगोठात तारोणपाचे नवे गीत रचून गाया परमेश्वराक वाखाणा शेकांची प्रितुमे वोय देवाक सोगीतां गाया. ह्या मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटिता एलरिक पेरेरा हाच्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासूया. ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच सुपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को झेवियर गामा आनी रितिना वाज हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. जूड पेरेरा आयज आपली हार्ट सर्जरी करता. खेरीत भाशेन देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक ताचेय पासत मागुया. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक आमची भेट आमी ओपून आमची जण एकल्याची काळजां जेजूच्या काळजाक उबारुया. सगल्यांक आमकां मोगाची मनशां बोगसण्यांची आनी धिरान बोल्लेलीं मनशां कर म्हूण आमी हे भेटीन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, धिरान भरून आमी जेजू सारकीं जावंक आमकां जण एकल्याक उलो. जुआंव बावतिस्त धिरान बोल्लोलो आनी ह्या पासत सोत उलोवंक भिवंक ना. मरणाक ताणें फुडो केलो आनीक स्वता पासत आपलो जीव दिलो. तर आमकांय जण एकल्याक भियेना तसलीं देवाचे घोटायेन बोल्लोलीं मनशां कर म्हूण मागता आसतना आमी जायते पावटी आमकां मेळ्ळोले सयेक पिड्यार केल्यात. जायते पावटी आमी भिवून रावल्या. जायते पावटी आमी स्वताक गोवाय दिवंक ना. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. हेब्रावांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेयात. वाटसुऱ्यांक बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जोम्यांनी नोकळो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवंक
तांचो परोमोस केलो. कैदी जाल्ल्या बरोबर तुमी कैदी जाल्ले भाशेन बोणकुणीत आसलेल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड सोंसता तांचो उगडास करात, कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची बाज खोट नासतना सांबाळची, कित्याक पोजडेपणाची आनी प्रोद्वाऱ्यांची देव नीत कोत्तलो. तुमची चाल इमटेपणाची जावची न्हय आनी तुमचे कडेन कितें आसा तितल्यानूच तुमी दादोशी जावची, कित्याक देवान आमकां सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी विस्वासान म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजे पक्ष आसा तर कसली भिरांत, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. तुमकां देवाचें उतर परगट केलां त्या तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशे जियेले आनी वावुरले ते नियाळात आनी तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त काल, आयज आनी सदांकाल तोच. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. केदेंय लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपलासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. तुंय आपल्या माटवांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तोंबूंत म्हाका लिपयतलो. कोडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद उपराजाकूय ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणो स्नान जाता जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून हाचे लागीं विजमितां जातात. पूण दुसरी म्हणो तो एलिजा. आनिकूय हेर म्हणो तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. तें आयकून हेरोदीन म्हणलें, हांवें गुमटी कातरूंक लायलोलो जुवांव तोच मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तर हेरोदियस नांवाची आपली बाबा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवांवाक धरलोलो आनी खोडे सांकडी बांदून बोणकुणीन घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय.
पूण हेरोदियेसीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुवांवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसाक आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियेसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताची सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटकेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान दातारा जुवांवाचें शींस माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दातार जुवांवाचें शींस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांवाचें शींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून भोणकोणीन ताची गोमटी कातरली आनी शींस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. जुआंव बावतिस्ताचें मरण भाव भयणीन आमी जायते फावटी वाचलां, आयकलां, नियाळ्ळां. स्वताक गवाय दिवंक जुआंव बावतिस्त कशे भाशेन सोंपलो आनी स्वताचेर आड आसलेल्या मनशांनी कशे भाशेन ताचो जीव काडलो, जायते फावटी आमी ताचेर नियाळ केला. कालच्या दिसाक वर्ल्ड वेटलँड्स डे म्हणून मनयलो. हे आमची सगळीं वेटलँड्स आसात, आमची जमीन आसा ताचेर उदक आसा. ही वेटलँड्स जी आसात तांचो कालच्या दिसाक वर्ल्ड वेटलँड्स डे म्हणून आख्ख्या संवसारान एके भाशेन सत्कार केलो, मान दिलो. आनी खरेपणी भाव भयणीनो आमी पळयत जाल्यार म्हणटा वेटलँड्स आर द डायनामीक स्पॉट्स. सगळ्या वेळार तातूंत जीव आसा, जिवीत थंयसर ह्या वेटलँड्सांनी भरलेलें आसा. आनी अशें आसतना जिवीत दिवत ओ दुसऱ्यांक, आमकां मनशांक आनी ह्या संवसारान जे प्राणी आसात, जीव प्राणी आसात तांकां, झाडांक तशें जनावरांक हें जिवीत दीत ही वेटलँड्स जी आसात ती जगतात. तर अशें आसतना एक व्हड सोत उलयत रावतात वा सांगत रावतात एक संदेश स्वताचो, आनी तो म्हणल्यार जिविताचो संदेश. हो दीत ही वेटलँड्स जेन्ना उलयतात, आयज ल्हानसो नियाळ ती मनशां जाल्ल्या भाशेन आमच्यो नदी, आमची रानां आसात तांकां लिगल एंटिटी, ती जिवी प्राणी जाल्ल्या भाशेन तांकां हो सत्कार दिल्लो आसा आमच्या सुप्रीम कोर्टान. तेन्ना सोत आमच्या मुखार दिसाच्या दिसाक दाखयतलीं ही वेटलँड्स जीं आसात तांचेर एक ल्हानसो नियाळ आयज हांव करूंक सोदतां जुआंव बावतिस्ता भाशेन. जुआंव बावतिस्त हें सोत जेन्ना उलयतालो तेन्ना ताका खुशे मनान कान दिवपी हेरोद पातशाय आसलो. हेरोद पातशाय मानून घेतालो जें कितें हांवें केलां वय चुकीचें तें, भावाचे बायलेक घेवन आसा हांव, सारकें न्हू. आनी हें जुआंव बावतिस्त सांगता.
आनी तें तो परतून परतून सांगता तेन्ना ताका दुखतालें भितरल्यान. कशे भाशेन ताचो जीव काडपाक घडये ताकाय दिसतालो, फाटीं फुडें सरतालो, कित्याक सोत उलयतल्या ह्या मनशा मुखार ताच्यान आपली पदवी घडये दाखोवंक जायनासली. तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. जाल्यार दुसरे वाटेन आसा हेरोदियस, जी हेरोदाच्या भावाची फिलिपाची बायल. घडये पदवेक लागून, आशेक लागून, राजकी पदवी मेळटा देखून हेरोदाशी रावताली. आनी हें परतून परतून जुवां बावती सांगता देखून ताचो जीव काडूंक सोदताली, नाटक करूंक सोदताली. आनी हें करपाक तिका संदी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वेटलँड्स म्हणटा, हें सोत जेन्ना आमकां ही वेटलँड सांगत आसतात, तेन्ना आतां सद्याक ह्या दिसांनी वो ह्या काळार जेन्ना आमी मनीस भोव करून आमच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करता आनी असली वेटलँड्स काबार करीत आसा, जिवीत दितल्यो आमच्यो झरी आसात त्यो बंद करून उडयत आसा. जिवीत दितलीं ही धरणां देवान जी आमकां दिल्लीं आसात तींच नाटक करपाक लागलेलीं आसात. तेन्ना हें सोत, ही आमची वेटलँड्स आसात तीं उलयतात. आनी तीं उलयतात तेन्ना जायत्या जाणांक राग येता. कित्याक म्हाका फायदो आसा ही वेटलँड्स पळयत जाल्यार, म्हाका फायदो आसा तांचो दुरुपयोग करीत जाल्यार, तांचें निसंटन करीत जाल्यार. वो उरफाटें आमच्यान म्हणूंक जाता, म्हज्या फायद्याक लागून, म्हज्या बिजनसाक लागून म्हाका जमीन मेळचे पासत ती पुरोवन उडोवपाक जाय. तर अशें करता आसतना जायते फावटी घडये हें सोत आमच्या तोंडार पडटा. देखून एक बरी संदी पळोवन रावता, केन्ना काय तें नाटक करूंक मेळटलें. हेरोदियसीची धूव, हेरोदाची धूव न्ही ती हेरोदियसीची, फिलिपाची, जाल्यार ती हेरोदाच्या जल्माच्या दिसाक येवन नाचली. सगळ्यां उजीर पावणे बसलेले आसात, व्हड व्हड मनशांक आपयलेले आसात. आनी खाता पिता आसतना एके भाशेन आमच्यान समजून घेवंक जाता ही कसली पार्टी जाली आसतली. बेश्टें थोडेंशें न्हू, इल्लीशी मजा केली न्हू, पूण सगळे लिमिट्स क्रॉस करून घडये बरेंच पिवप, बरेंच खावप, मजा ह्या संवसाराची आमकां जाय. हेडॉनिजम अशें म्हणटात. हेरोदाचें हेडॉनिजम, तातूंत फकत प्लेजर, फकत मजें धादुसपण आसा. असली वस्त करता आसतना उलोवप जायते फावटी हिसपा भायर वता, आमचे लिमिट्स क्रॉस जाता. जायते फावटी आमी जें कितें आमचे मुखार आसा आनी आमचे लागीं खरेपणी आसा तें समजनासतना ताच्याहून भायर आमची मिजास दाखयता, आमचें व्हडपण दाखयता. आनी हेंच हेरोदानूय केलें. ती नाचली आनी ती नाचली तेन्ना ताणें ह्या चेडवाक सांगलें, तुका जाय तें माग, हांव पदवेदार, म्हजे लागीं पदवी आसा, म्हज्यान जाय तें करपाक जाता, म्हज्यान तुका जाय तें दिवपाक जाता, तुका जाय तें माग, म्हजे राजवटकेचें अर्द लेगून. भाव भयणीनो, हेरोद घडये विसरलेलो ही राजवटकी देवान दिलोली. आयज आमी मनीस आमी डिवेलपमेंट म्हणटात तेन्ना हें देवान दिल्लें दायज आसा तें जायते फावटी विसरल्या. ही आमची उदकाचीं भांडारां जीं आमचे लागीं आसात, वेटलँड्स आमी म्हणटा तांकां, जायते फावटी आयज आनी आमच्या संदर्भान, आमच्या गोंयच्याय संदर्भान जे आपले बिजनस करूंक सोदतात, उद्योग करूंक सोदतात, जे आपली पदवी चलोवंक सोदतात, ते जायते फावटी हेच भाशेन जाल्यात. कितें उलयतात खबर ना, कोणाक पर्मिशन दितात खबर ना, पूण तातूंत म्हजो फायदो कितलो आसा, म्हजें धादुसपण कितलें आसा, म्हजी पदवी सांबाळप कितलें आसा, हें आयज आमचे हे मनीस जे विचून काडलेले आसात, जांकां ही पदवी दिल्ली आसात, जांकां झुट्टी दिवन दवरलेले आसात, आयज हेंच पळोवपाक लागलेले आसात. आनी देखूनच तुका जाय तें माग, तें अर्द म्हजे राजवटकेचें अर्द जाल्यार लेगून जाय तें माग. आनी मागपी असलेच आसात. हेरोदियसीची धूव सालोमे, ती आपली आवय लागीं विचारता कितें मागूं, आनी आवय ह्या चेडवाक आपले धुवेक एके भाशेन उजार करता. कित्याक सोयेक मेळो नासलो, ताका काबार करपाक जाय, मारपाक जाय.
स्नान दातार जुवांवाचें शींस एका ताटार घालून माग, जीव काड ताचो, फायदो कर म्हाका, सुसेग दी म्हाका. आनी हेंच हे धुवेन फाटीं फुडें चिंतिनासतना आपल्या आवयन जो चुकीचो एडवायस दिल्लो तो घेतलो. वेळ विबाडिनासतना भितर वचून तेंच मागलें. आनी ताच्या मागण्यांक हेरोद पातशाय आपणे दिल्ल्या सोपुताक विस्वाशी रावलो. सोपुताक विस्वाशी रावप बरें, पूण सोपुताक विस्वाशी रावता आसतना कित्याचेर धरून वो कोणाचें पाड घालून, जुआंव बावतिस्ताच्या जिविताचें पाड घालून तो आपलो सोपूत सांबाळून दवरता. आनी कित्याक पावण्याचे भिडेक पडून व्हड व्हड मनशांक आपयल्ले आसात, नामनेचे मनीस, आनी तांचे मुखार जें कितें आपणाच्यान दिवपाक जाय नासलें तें हेरोद पातशायान दिल्लें, तुका जाय तें माग म्हणून. आनी ह्या पासत तांचे उजीर जो दिल्लो, जें उतर ताणें दिल्लें तें पाडपाक गेलो. भाव भयणीनो, आयज हेच भाशेन जांच्या हातान ह्यो पदवी दिल्ल्यो आसात हेच भाशेन करतात, आपलो फात जाल्ल्या भाशेन. आनी ह्या पासत आमी ह्या दिसांनी जेन्ना म्हादेईची खबर करता, आनी आतां एके भाशेन आमचें आख्खें गोंय पेटलेलें आसा. आमचो चीफ मिनिस्टर एके भाशेन लिपोवन गेल्लो आसा. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तो धाकटे धाकटे बेश्टे आपले स्टेटमेंट्स दिता. आमचो सरकार आमकां आनिकूय दिशाभूल करता. असल्या वेळार आमची ही वेटलँड्स आसात, ज्यो आमची नदी, म्हादेई नदी जी आसा ती पार्ट ऑफ द वेटलँड्स, जाल्यार ती काबार करपाक जाणी आपल्यो पार्टी मेळून, गोंयची पार्टी, सेंट्रल पार्टी आनी कर्नाटकाची पार्टी मेळून भाराभोर ताचेर निर्णय घेतला असलें म्हणलेलें आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज स्वताक उबी रावपाक गरज. आयज जुआंव बावतिस्ताची आमकां परतून गरज. आयज हें स्वत आमी व्हडा व्हडान सांगपाक गरज. जाणा जावनूय जुआंव बावतिस्त जाणा आसलो, हें स्वत उलयता देखून राजाक वायट दिसता, हें स्वत उलयता देखून हेरोदियसीक वायट दिसता. तांच्या हातान पदवी आसा हें सगळें जाणा जावनूय सगळ्या वेळार जुआंव बावतिस्त स्वतूच उलयलो. आनी आयज जरी तर आमी स्वत उलयतले जाल्यार आमी कोणाचेर धरलेलीं आसा. मनशांच्यान आमकां राखूंक सांबाळूंक जायना. वो पदवेदार जे आसात तांच्यांनी आमकां काबारूय करूंक जायना. आमचो विस्वास जेजूचेर, जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदांकाल तोच. ताची पदवी उणी जायना. हाच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी आयकलां. तो जरी तर सदांच तोच पदवेदार देव, तोच चुरचुऱ्यांचो देव, तोच मोगाचो देव, जाल्यार ताचेर विस्वास धरून आमी फुडें सरूंक गरज. स्वता पासत आमी उबी रावूंक गरज. आनी असल्या स्वताक आमी उबी रावता तेन्ना, एकामेकाच्या आदाराक पावता तेन्ना आमचीं भांडारां जीं आसात, जावं आमची उदकाची भांडारां, जावं आमची झाडां पेडांची भांडारां, हे सृश्टीची भांडारां आमी राखूंक सांबाळूंक पावतल्या आनी तांचो आमी फायदो घेवंक पावतल्या. तांकां उजार करूंक न्हय, वो तांकां एब्यूज करूंक न्हय, मिसयूज करूंक न्हय, पूण ज्या पासत देवान ती आमकां दिल्लीं आसात तांकां आमी बरे भाशेन वापरूंक पावतल्या आनी आमकां जिवीत मेळटलें. तर जिविताची वाट आमी सांबाळूंक, मरणाक पावयता तें सगळें आमी पयस करूंक आनी ह्या मरणांतलीं आमी एकामेकाक वाटावंक. जेजूचें सोत जुआंव बावतिस्ता भाशेन धिरान भियेनासतना उलोवंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा नाचे लागी देवो तुका तोंडेनी तुझ्या उदाहरणांत तू आमकां लय तोंडां तुका भेटयता. प्रतिमेन दिलान मनशाच्या वावरांत आमकां शिविताचो हुंड आसूं. आखी प्रीतो कोता वेली तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली
आमकां दाखांचो स्वरूप दाखवलें दिला मनशाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय हें आमी मागता. सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताईन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका जितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदां काल तोच जाल्यार त्याच देवाक आमी उलो मारुया आनी बाराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्काचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतां म्हाका धाडून सोद. नाडय म्हाका
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार कळून घेवया. R14 पेज नंबर 182. R14. जेसू तुझे आयदोण कुरपेचे वारूय तुझी कुरपा रित्या काळजान मोच्या कोर काळीज मोशे कोर काळीज मोशे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो शांतुलो लाली खायचे कोर काळीज मोशे कोर काळीज मोशे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो